देवा म्हज्या आदराक तूं पाव. दुनिया म्हाका आदार दिवंक ताकीद कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदांच काळ. आमेन. पिडा कोश्ट आमच्या जिवितांत आमी सगळीं अणभवता, भोगता आनी सोंसता. थोडे पावटी आमची पिडा, दूख, कोश्ट इतले वाडटा की आमकां कितें करचें, कोणाक सांगचें आनी कसो फुडो करचो तें समजना. सायबीण मायन आपलें दूख अणभवलें, भोगलें आनी मोगान सोंसलें आनी आपल्या दुखांतल्यान आपणाक आनी आमाम सोमेस्तांक सोडवण सोडून घेतली. ह्या वेळार आमी सकाळचें मागणें करतना सायबीण मायचे 7 दुखींचेर नियाळ करतले. हें आमच्या दूख आनी आमी मोगान सोंसूंक तिचे विणवणेन बापाचो आदार आनी बोळ मागुया. पयलें प्रतिगान. आमी गीत घेवया I-25. सगळीं बसूया. पयलें प्रतिगान. सगळीं सांगातान. आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणान दूख करतात तशी ती ताच्या मरणाक दूख करतली, कित्याक दुनियाच्या निरपराध्याचो ताणीन जीव काडलो. ह्या स्तोत्रांत दावीद आपले उद्गार देवाक मुखार दवरता. आपले दुस्मान कितले तें तो स्पश्ट करता. देवाचो आदार मागून ह्या आपल्या दुस्मानाचो नश्ट कर म्हूण मागता. तांच्या हातांतलो आपणाक निवार अशें दावीद उद्गारता. सायबीण मायनूय अशेंच देवाचेर पातयेवन आपल्या जिवितांत हें मिसांव दिल्लें तें काळजीदारपणान देवाच्या हातान आपलो भावार्थ आनी विस्वास दिवन आपलें पावल मारलें. हें जेन्ना आमी स्तोत्र उच्चारता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ ह्या आमच्या सुमयाचेर आनी आमचे मायचे परी देवा बापाच्या हातांत घालून आमची पावलां आमच्या जिवितांत मारूंक आमी वावरुया. देवा दुखावलो मारता म्हजे मागणी आय. दुस्मानाचे म्हाका बेन दिसता, म्हाका राखून दवर. हे पळे नुस्त्याचे बेणे न्हीद करपी सगळे सोमल्या
म्हाका लिपून दवर. तो सदी भाशेन आपल्यो जिवो पासून काडटा, बाणावरी आपली विकाळ उतरां सोदता, दोड्याक रावून निरोप्राण्याचेर पोंगता, कोणाक भियेनासतना सोटकोन आपली बाणां सोंपता. उडमेल करून नश्टी कर्तुबां येवजून काडटा. फास खंय माणचे देतारा विचार करता. कोण पळयतलो रे अशें म्हणटा. आमची गुपीत कामां कोण सोदून काडटलो. जो तोच कोण तपासून काडटा आनी काळजांचो थाव घेता, तोच सोदून काडटलो. देव ताचेर आपलें बाण सोडटलो. कळनासतनाच ताका सकोन करतलो. ताची ती जीब ताचेर संतोन करतली. ताका पळयतात तितली तकली हालून वेतली. तेन्ना सगळ्यांचेर भिरांत येतली. देवान कितें केलां तें ती सांगतली. अशें कित्याक केलां तें तांकां समजतलें. दोर म्हणून मनशां सर्वेस्परासोबे संतोस्तली. ती ताका शरणां वेतली. सगळीं प्रामाणीक काळजां मोडवीक भोगतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणाक दूख करता अशी ती ताच्या मरणाक दूख करतली. कित्याक दुनियाच्या निरपराध्यांचो ताणी जीव काडलो. दुसरें प्रतिगान. कोणाचे कास्तिंतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा. हें दुसरें प्रतिगान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले घेतलेलें आसा. ह्या स्तोत्रान इसायास प्रवादी आपलें बाकीत हेजेकिया राजाक उक्तें करून म्हणटा. जे परी तुजे पिडेन तूं कश्टवताय, तुज्या दुस्मानांनी तुका फास मांडला, तर हे पिडेन तुका देव आदाराक पावतलो. देव एके तरेन इसायास प्रवाद्याच्या उतरांतल्यान ताका बासावणी दिता. होय, ही तुजी पिडा आसा खरी, पूण म्हजोय हात हे पिडेंत आसा. तुजी भलायकी हांव वाडयतलों. तुज्या दुस्मानाच्या हातांतली तुका सुटका मेळयतलो आनी तुजो आवक लांब करतलो. तेच परी तुजें जें राज्य आसा तें हांव आनीक वर्सां वाडयतलो. तर जेन्ना आमी हें प्रतिगान उचारता वो गायता तेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून देव आमचे बरी सदांकाल आसा तेंच मानून घेवन हें प्रतिगान वांटो घेवया. हांव अशें चिंततालो, म्हजे तरणे पिरायेर संवसार सोडून वचूंक जाय. उरलेलीं वर्सां नरकान हांवें आतां सारूंक जाय. हांव अशें चिंततालो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराक तेंचो ना. पृथ्वेची येतल्या पर्यंत तेंचो ना. कोंबड्याच्या तोंबूवरी म्हजो तोंबू काण फेकताय. विणप्या वरीची म्हजी कवळून कुशीन दवरताय. सकाळ पर्यंत वाट पळोवन आय वय करून याद काडटा. म्हजी हाडां तो सगळीं शिवा भाशेन म्हणून म्हणटा.
शेरका भाशेन हांव रोडटा कवड्या वरी पिंगडता दोळे तोपले वयर पळून चेपलां सायबा पाव म्हाका तूं गेली आनी शांती मोडला नोका करितलो तुवेंच राखोयची म्हजो सगळे म्हजे पाप तुवें नोत्रे वेले भायर मारले नरक तुका किर्तिना मरण तुका वर्णिना करीन वेतात ती सगळी तुज्या उतराक रावना जिवी आसा तीच तुका म्हजे भाशेन किर्तिता बापूय भुरग्यांक पळयतात तुजी उंचोल पासावणी सर्वेस्परा म्हाका पाव किन्नोऱ्यो दोन जिवीतभर तुज्या वर्चीत मंदिरान तुका गितां गायतोलें हांव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन एम कोणाचे कास्मितलो म्हाका निमाण सगळे सोडा तिसरें प्रतिगान हांव मेल्लो पूण आतां सर्वांक सदांकाळची येवचो आसा मोर नाशो हे कोणाच्यो चावयो म्हज्या हातांत आसा स्तोत्र 150 ह्या स्तोत्रांत स्तोत्रकार आपल्या उद्गार आनी आपली वाकाडणी देवा थाय उक्ती करता सर्व काळी सर्व परिस्थितीन आमी देवाक वाकडूंक जाय हेंच आमचे मुखार स्तोत्रकार ह्या स्तोत्रांतल्यान दवरता आमच्या जिविताचे परिस्थितीन जेन्ना कोश्ट दूख त्रास वो संतोष खुशालकाय आसता तेन्ना आमी देवाक फावो ते परी वाकाणटाव काय मारयेन देवाचेर केन्नाच बेजार जावंक ना निशेध मारूंक ना आपल्या दुखीं खातीर पूण मोगान त्यो आपणायल्यो आनी तातूंतल्यान देवाचो हात आपल्या खातीर आनी ह्या संवसाराचे सडवणे खातीर पडलेलो आयज जेन्ना आमी आमचे जिवितान पावल मारता तेन्ना आमी कोण परी आमच्या कुशालकायेंक वो त्रासांक पळयता काय सर्व काळी सर्व परिस्थितीन आमी देवाक वाकाणटा काय तर ह्या स्तोत्रांत भाग घेता आसतना आमी सर्व परिस्थितीन देवाक वाकाडूंक आमकां फावो ती मजत ह्या स्तोत्रांतल्यान मागुया आमी गीत गायतले हांव E9 पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची पृथ्वीन बांदोले मोडो पळयू सर्वेस्पराची वाखाणी करात सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वानी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणी करात सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची सोडनाशिल्ली महिमा सोबरू
आनी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात शिंगांगा जोडविने गिनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात घुमट धरून कुशालकायेन दुर्गोटून सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सितार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सुणसुणी निता साड्याचे सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात देवान तुमकां जीव प्राण दिला सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्वराची वाकाणी कुरात महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदांच लाखात आमेन. हांव मेल्लो पूण आतां सर्वांचो नाकाल येवचो आसा मोराच्यो आनी प्राणाच्यो चावयो म्हज्या हातांत आसा बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी सायबिणीच्या 7 दुखींचेर नियाळ करतल्या. सायबिणीची पयली दूख सिमावाचे बाकीत. लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या हावेस्वरान आमकां अशें मेळटा. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलान 37 जाणां भूंय पडूंक आनी 37 जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं साहित्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास वित्तली. नियाळ. देव मंदिरांत प्रमाणीक आनी भक्तिवंत सिमावाच्या तोंडांतल्यान आपल्या पुताक फुडाराक कितें जातलें, कशे तरेन तो कश्टवतलो हें आयकून सायबीण मायचे काळजाक कितली दूख भोगली ना जायत. पूण भावार्थान सगळें ती देवाच्या हातांत घालता आनी सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. आमकां सगल्यांक आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो जाय. आमच्या भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार आमकां रोखडीच दूख भोगता.
आमकां आमच्या भुरग्यांचो हुस्को आनी भिरांत आसा. मारये भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी देवाचेर पातयेवन तांकां बरो फुडार आवडुया. कांय खिणां बोर उगीच रावून आमी आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. सायबीण माय इजिप्तांत पळून वेतात. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा. ते वचना फुडें वचितूच एक देवदूत सुसेग सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडून ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. नियाळ. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक एके अस्तुरेक खूब कश्ट पडटात. सायबीण मायचो जेजूक जल्म दिवचो वेळ पावता. खंयसरूच तांकां स्वाद आसना. कश्टांनी आनी त्रासांनी सायबीण माय जेजूक जल्म दिता. पूण तिचे कश्ट इतल्यानूच काबार जायनात. हेरोद जेजूक मारूंक सोदता. असल्या वेळार आपल्या पुताचो जीव राखूंक ती इजिप्तांत पळून वेतात. आयज जायत्या गर्भेस्त आसलेल्या अस्तुऱ्यांक खूब सोंसचें पडटा आनी हाचो परिणाम कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्यांचेर पडटा. जावं तिच्या घरकाराक लागून, तिच्या सासूमांयक लागून वो तिच्या घरच्या हेर वांगड्यांक लागून. तशेंच आयज जायत्यो अस्तुऱ्यो वेगवेगळ्या कारणांक लागून आपलें दूख उणें करूंक आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्यांचो जीव काडटात. हॉस्पिटलांनी नर्स आनी दोतोर तांकां बरी सेवा दिनात. अस्तुऱ्याचें दूख ओळखून घेवन तिचें दूख ल्हव करूंक आमी तिका आदार दिवंक जाय. मागणें. बापा मोगाळा, जिवीत आमकां तुजें व्हड देणें. कसलेय परिस्थितींत आमी जिविताचो सांबाळ करूंक आमकां तुजो आदार आनी बळ दी. तशेंच अस्तुरेक आमी मानान लेखूंक तिचे कश्ट ल्हव करूंक आमकां आयती कर. कांय खिणां बोर हे दुसरे दुखीचेर आमचो नियाळ करुया.
जेजू त्यो मंदिरांत सांडटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 3ऱ्या हावेस्वरान अशें मेळटा. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवां सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी उत्सवाचे दीस सरल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां तायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. जेजू सांडटा आनी सायबीण माय खूब दुखी जाता. तिचें कालीस उचांबळ जाता आनी आपल्या पुताचे ती सोदीक लागता. शेकी सोदीत सोदीत 3 दिसांनी जेजू तिका मेवता. आयज आमची भुरगीं सांडलोलीं आसात, वायटाची गुलाम जावन जियेतात. वायटोवें जिवीत जियोवन व्हड दूख आपल्या आवय बापायचेर हाडटात. थोडीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सोदूंक वेतात, पूण थोडीं तांकां तशींच सांडटात. थोड्यांक आपल्या भुरग्यांचो हुस्को पासून आसना. आमच्या भुरग्यांक आमी सोदुया. ती कितें करतात, खंयसर वेतात, केन्ना घरांत येतात हाची बारीकसाण आमी दवरुया. न्हय तांच्या काळजांत भिरांत घालूंक, पूण तांचो फुडार बरो जावंक. मागणें. बापा मोगाळा, आमच्या दर एकल्या आवय बापायक तुजी कृपा दी. तांणी आपल्या भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आनी आपल्या मोगान वाडोवंक. तशेंच भुरग्यांक आपलो आवय बापूय आपल्या बरेपणाक लागून सांगतात म्हूण मानून घेवन आपलें वायटोवें जिवीत सोडून दिवंक तांकां तुजी जाणवाय फावो कर. कांय खिणाभर ह्याच उतरांचेर आमी नियाळ करुया. जेजू खुरीस व्हरतना सायबीण मांयक भेट्टा आनी एक हे आमचे मांयचे काळजाक दूख. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 23व्या हावेस्वरांत अशें मेळटा. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रडून उंचताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन वळोन जेजून म्हणलें, जेरुसल्याच्या तुवानो,
म्हजे खातीर रडू नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात. सायबीन माय ल्हानपणी तावन आपल्या पुताक आपलो सगलो आदार आनी सहकार दिता. ताका केन्नाच कसलेंच वायट जावंक दिवंक ना. आपलो पूत कुरीस घेवन वेताना ती आपल्या पुताक पेट्टा. आपल्या पुताक पळयोवन ल्हानपणी तावन ताका मोगान वाडयलोलो तिचो तिका उगडास येता आनी आपले पुताचे कश्ट पळोवन खूब दुखी जाता. आपले हे पेटे वरवीं आपल्या पुताक ती सांगात दिता. आमकां सगल्यांक आमचे कुरीस आसात, जावं ते व्हड वो ल्हान कुरीस. जेन्ना आमी एकामेकाचो कुरीस व्हरूंक एकामेकाक आदार दिता तेन्ना आमचे कश्ट ल्हव जातात. मागणें. बापा मोगाळा, आपलेपणाची दुर्गा मोडून उडोवन एकामेकाच्या कश्टांत आमी वांटो घेवन एकामेकाचे कश्ट आमी ल्हव करूंक वावरूंक आमकां आयतें मोन आनी काळीज फावो कर. ह्या आमच्या कानार सादलेल्या उतरांचेर आमची नदर आमी भोंवडावया. जेजू खुर्सार मरता. व्हड दूख आंकवार मारयेच्या काळजांत. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 23व्या आवेस्परांत अशें आसा. सुमार 2 पार जाल्लो आनी 3ऱ्या पारार पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या गारायाचो पड्डो मोदेको दशी फाटलो. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. एकलोच आपुरबायेचो आनी मोगाचो पूत खुर्सार वळवळटना सायबीन मायक कितली दूख भोगली ना जायत. आपलो पूत वळवळून मरता तो पळोवन तिचें काळीज खूब रडलें. पूण जेजूची कांय बरी वागणूक आपले आवय सवें जाली. आपल्या आवयचें दूख ल्हव करूंक तिच्या दुखान तिका सांगात मेळूंक तिका आमची समेस्तांची आवय करून दिता. आमी कशे तरेन आमच्या जाणटे आवय बापायचे कश्ट ल्हव करूंक वावुरताव काय? एक पूत अशें म्हणटालो, माय आतां जाणटी जाल्या, तिचे दीस जाले, तिका आतां मरता जाल्यार मरून दी, दोतोराक चड पयशे बी मोडी नाका. ही उतरां आयकून ते आवयक कितें भोगचें ना काय? आयज खूब भुरगीं आपल्या आवय बापायचें काळीज रडयतात आनी दुखयतात, पूण तांचें काळीज आपल्या भुरग्यांक सवें सदांच दोयाळ आनी मोवाळ. आपल्या भुरग्यांक ती सदांच बरें आवडटात आनी स्वर्गार तावन बरें मागून धाडटा. मागणें. बापा मोगाळा, आमच्या जाणट्या आवय बापायचो आमी सदांच मोग करून आमच्या आवय बापाय आमचें सवें केल्लें बरेंपण आमी केन्नाच विसरना जावंक आनी तांच्या कश्टांत आमी तांकां आमचो सांगात दिवंक आनी तांची आमी मोगान सेवा करूंक आमकां सेवेचें काळीज आनी मोन फावो कर.
आपल्या पुताची कूड जीव नासलेली कूड आपले बेगीन धरून केद्दी व्हडली दूख आंकवार मारयेक भोगली ना काय. लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या हावेस्परान अशें आसा. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जाव म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो कडसरलो. आमचो कोणूय मोगाचो सोंपला तेन्ना ताची कूड आमच्या वेंगेंत घेवंक आमी खूब दूख अणभवल्या आसतली. आपल्या मोगाच्या आनी अपुरबायेच्या पुताक आपले वेंगेंत घेवन कितली दूख सायबीण मांयक भोगली ना जायत. पूण सायबीण माय सगळें आपलें दूख ओगेपणीन सोंसता. आमच्या घरांत कोणूय मेलो जाल्यार आमी आमचें दूख कशें परगटाव काय. फकत लोकांक दाखोवंक आमी दूख करता काय वो खरेंच आमकां दूख भोगता. आयज असली परिस्थिती आमकां दिसूं येता की जिवो आसतना नाका जाल्या उतरांनी आनी त्या मनशांक उलयता. वायट तरेन तांचे सगळें आमी वागता आनी तो सोमतोच लोकांक दाखोवंक व्हड दूख करता. हें सगळें आमचें दोंगेपण देव पळयता. मागणें. बापा मोगाळा, कुटुंबान जियेतना एकामेकाचो आमी मोग करूंक, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरून जियोंक, एकामेकाच्या सुखांत तशें दुखांत वांटो घेवंक आमकां मोगाचें, भोगसण्याचें आनी ल्हानविकायेचें काळीज दी. जेसू फोंडान निकिपिता आपलो पूत आपले बोगलेक आपल्या दोळ्या मुखार ना तो पळोवन केदी व्हडली दूख आंकवार मारयेक भोगली ना जावची ना काय. मादेवाच्या शुभ वर्तमानान 27व्या हावेस्परान अशें मेळटा. 7 जाल्या उपरांत सुजे नांवाचो अरिमातयेचो एक गिरेस्त मनीस आयलो आनी तोय जेजूचो शिश्य जाल्लो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. तेन्ना पिलातान ती कूड दिवंक लायली. कूड घेवन जुजेन ती एके नितोळ ओलीन गुटलायली आनी खोडपान कातरून केल्ली आपले नवे समाधींत ती निकिपिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर गुंडावन हाडली आनी समाधीच्या दाराक ती लावन आपूण गेलो. सायबीण माय सगळें घडटा तें आपल्या काळजान सांबाळून दवरता. देवाचीच खुशी म्हूण मानून घेता आनी सगळें मोगान सोंसता. शेगी देव तिच्या कश्टांचो इनाम तिका फावो करता. तिका स्वर्गार उबारून व्हरता आनी सुर्गींची आनी संवसाराची राणी करता. मरणा वरवीं आमचो शेवट जायना, पूण मरणा वरवीं आमी नव्या जिविताक भितर सरता. आमचो कोणूय मोगाचो सोंपता तेन्ना आमकां व्हड दूख भोगता. जायते फावटी आमी देवाचेर शीण पासून करता. देवाची खुशी मानून घेवंक आमकां खूब अवघड जाता. असल्या वेळार आमी दुखी जावचे बदलेक ताचे पासत आमी देवाक दिनवासूंक जाय आनी ताका बेगीनूच सुर्गीचें राज फावो जावंक मागूंक जाय. मागणें. बापा मोगाळा, आमच्या जिवितांत बरें वो वायट घडटा तें तुजीच खुशी म्हूण मानून घेवंक
घेवन जियोंक तूंच आमकां तुजो आदार आनी बळ फावो कर. आनी एक दीस आमी तुजें सुर्गींचें राज भोगूंक पावूंक सुर्गींच्या राजाची तत्वां आमच्या काळजांनी घाल. आमचें जिवीत सायबीण मायची नदरेन आमी पळोवया. ज्यो 7 दुखी तिणेन भोगल्यो अणभवल्यो त्यो आमच्या जिवितांत खंय ना खंय आमी पडलेले आसतल्यो. आमकां फक्त आमचेंच दूख भोव व्हड कशें दिसता, पूण जायत्या वेळार हें सोत आसना. आयज जेन्ना आमी सायबीण मायच्या दुखाचेर नियाळ केला तेन्ना आमचें जिवीत बरे नदरेन किरीतपणी सायबीण मायन देवाचो हात आपल्या जिवितान ह्या दुखींनी पडलेलो, आपल्या काळजान त्यो बाळगून दवरल्यो, देवाची मोजत तातूंतल्यान आपल्या जिविताक मारली आनी घेतली, तीच आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक प्रयत्न करुया. आमी पान उगडुया 350. सगळी उबी रावया. संसाराच्या सोडून आमचे तारण गुरसार मरून आनी रगत मारून तुवें आमकां सोडयल्या. आमच्या दाराक तूं पावस आयला. पेज 499. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपली पोरजेक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या गोरोण्यांत एका बळवंता रोखाक सर्वेस्परान उपसयलो. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो द्वेस करतल्यांचो हातांतली सोडयतलो. म्हाका आपल्या भोवतीवत संदेशकाराचे तोंडी जे ताणें बासयलोले ते आतां देवान पाळले. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय, तांचे लागीं स्थापलोलो बरा राजपणान हाडलो. अब्राहामाच्या बापाय दिलोल्या सपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आशेची उगडास केलो. दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन सगळें बें सोडून सगळी पवित्र जावन चलूंक आमकां दितलो. आपणा मुखार सदांकाळ आपणाची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो अशें ताणें बासयलें. बाळका म्हज्या प्रितीच्या वर्द्या थोरा देवाचो विंचलोलो संदेशकार म्हूण लोक तुका पाचारतलो. सर्वेस्पर येता तेन्ना ताची वाट तयार करच्या, काळजां मनां जागोवच्या, ताचे फुडें वेतून. आदलें जिवीत सोडून दिवं, काळजां मनान ओसरून ताचो रस्तो नीट करून व्हडल्यान उलो मारतलोय.
Matka Bogsane Mago, Otmo Shud Niton Guru, Sormontan Sorun Geu, Tuji Pujik Shikoitoroy, Kalukan Morna Sauri, Novo Uzvar Fantolo, Shanticha Margar Cholu, Amka Vata Koitolo, Doyalu Vargasacha, Devache Korunae, Amche Voy Sargavelo, Ik Surya Udetolo, Moja Mama Kani Puta, Ani Povitratmia, Adiatani Soda, Soda Kalami. संसाराच्या सोडवणारा आमचे तारण कोर खुर्सा करून आणि रगतवारो तुवें आमकां सोडयलाय आमच्या दारांत तूं पावस येता जेसू सोडवणारान आमचे पासत कोश्ट सोंसले ताका निकिपिलो आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला ह्या आमच्या सोडवणाराक आमी प्रार्थुया आमची काकलूत कोर सोमया आमची काकलूत सोमया क्रिस्ता आमच्या सोमया तुजी आवय खुर्साशी उबी आसली आमी कश्टातांव तेन्ना तुजें तारोणीक कश्टांनी आमकां वांटो मेळ्ळो आमची काकलूत कोर सोमया आमच्या सोडवणारा जमनीर पडटल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं तूं मेलोय नव्या जिवितांत आमकां तुजे भोंवती एकठांय आमची काकलूत कोर सोमया जेसू आमच्या बऱ्या गोंडल्या फोंडांत तूं लिपून रावलोय आमचें खरें जिवीत देवा सवें आसा ताचो मोग करूंक आमकां शिकय आमची काकलूत कोर सोमया जेसू नव्या आदवा नितीवंत मनशाक सुटका दिवचे खातीर तूं मेल्ल्या मोदें दिवलोय पातकांत मेल्यांत ती तुजो ताळो आयकून जिविताक उठुशी कोर आमची काकलूत कोर सोमया कांय वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया किरीत भाशेन आमी मागुया आमचे दोन यादनीक भाव कालच्या दिसाक सोंपले फादर लावरियान मास्करेनेस आनी फादर उर्बान मिनेसीस ह्या दोगूय आमच्या यादनीक भावांक देवान सासनाचो विसो दिवन सुर्गीची दारां उगडूं म्हूण किरीत भाशेन देवा लागीं मागुया आमची काकलूत कोर सोमया सगळी आमची मागणी एक करून एकाच तळ्यान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी ह्या वेळार म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राय आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार शेवटाचे मागणे सायबीण माय वावार्थाची ओस्तरी आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेन देवाचेर बाबाट दवरून जियेली देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक वावुरली देवाच्या मोगाच्या आनी एकवटाच्या जिविता वरवीं आपलें दूख ती मोगान सोसूंक पावली मोगळा बापा आमी सायबीण माय भाशेन भावार्थान वाडून तुज्या मोगान आनी एकवटान जिवन
आमच्या कोश्टांक आमी फुडो करूं आनी जैती वोंद जावंक आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर पदवेदार देव आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सर वायटांतली आमकां निवारूं सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.